नमस्कार. आज 23 मार्च आयच्या दिसा आमी जागतीक शहीद दीस मनयतात. इश्टानो, आयच्या दिसा आमी सगळ्या त्या सुटक्या झुजारांची याद करतात जांच्यांनी आपल्या क्रांतिकारी रूपान भारताक सुटका मेळोवन दिली. 23 मार्च 1931 ह्या दिसा भगत सिंग, राजगुरू आणि सुखदेव ह्यांच्यांनी आपल्या जिविताचे त्याग केले. तांकां याद करून आयज आमी आमच्या खबराचित्रांक सुरवात करया. सगळ्यान पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. 28 मार्चाक दोतोर प्रमोद सावंत घेतलो मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी अमित शाह हांच्या हजेरेन जातली कार्यावळ. आमदारांचे पक्षान कितलेय जाव ट्रॅफिक जॅम, मोगो पक्षाक सदांच मेळटा पार्किंग. मुख्यमंत्री पदा खातीर विश्वजीत राणेनूच फुडें केलो प्रमोद सावंताच्या नांवाचो प्रस्ताव. पणजेत दिसा उजवाडा जाता उदकाची चोरी. प्रशासन खरेच जागे आसा काय कितें, लोकांचो प्रश्न. खण मालाचे येरादारी आड रस्त्यार देविल्ल्या मयेच्या 3 नागरिकांक केले अटक. पुलीस संरक्षणान खण येरादारी चालूच. मोगोच्या तेका वयल्यान भाजपाच्या कांय आमदारां मदीं आयल्या निरशेवणी. आनी आतां खबरो विस्तारान. गोंयचो नवो मुख्यमंत्री कोण अशी राजकीय चर्चा रंगपाक लागतानाच भाजपान डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां मुख्यमंत्री म्हणून घोशीत केलो. 28 मार्चाक डॉक्टर प्रमोद सावंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी अमित शाह हांच्या हजेरेन मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. सावंत हांच्या सयत 8 मंत्र्यांक सोपूत दितले. इतल्या मजगती प्रमोद सावंत हांचेर आतां मंत्रीपदां कोणाक दिवची हें मोठें आवाहन आसा. भाजपाच्या सरकारान कोणाक मेळटले मंत्रीपद, कोणाक मेळटली महामंडळां आणि कोणाची जातली निरशेवणी ह्या चर्चेन सध्या नेट धरला. आपल्या आमदारा परस आपल्या आमदारा सयत हेर आमदारांचो तेको घेत भाजपान सरकार स्थापन केला खरें, मात खातें वाटप करतना आणि मंत्रीपदां दितना हेर पक्षांच्या फुडाऱ्यांक तशेंच अपक्षाकूय सांबाळून घेवपाचो मोठो प्रेशर भाजपात आसा. 25 जणांच्या समर्थनासहित NPP आणि 3 इंडिपेंडेंट MLA सरकार करण्याचा दावा केलेला आहे. गव्हर्नरला आम्ही लेटर दिलेलं आहे. त्याने आम्हाला शपथविधीची तारीख निश्चित करायला सांगितली. या शपथविधीच्या सोहळ्यामध्ये माननीय पंतप्रधान अमितभाई शहा आमच्या पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हे या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. 2 पावंड्यात मंत्रीपदाचो सोपूत विधी जातलो. मंत्रीपद वाटपाच्या पयल्या वळेरेंत प्रमोद सावंत, विश्वजीत राणे, सुदीन ढवळीकर, चंद्रकांत शेटये, अलेक्स रेजिनल्ड लॉरेन्स, जाल्यार दुसऱ्या वळेरेंत रवी नाईक, रोहन खंवटे, बाबूश मोन्सेरात, माविन गुदिनो, गणेश गांवकार, सुभाष फळदेसाय आणि निळकंठ हळणकार हांकां मंत्रीपदां दिवपाचे थारिल्ल्याचे समजता. मात भाजपा मदल्या अंतर्गत राजकारणात खर वारे व्हांवता. मंत्रीपदां मेळ्ळीं ना जाल्यार कांय जाण दुसरो पर्याय आपणावपाची भाशा उलोवपाक लागल्यात, जाल्यार कांय जाण मोगोन दिल्ल्या तेक्याक आजुनूय आपणावपाक तयार ना. ते खातीर मुख्यमंत्र्याच्या सोपूतविधी परस कोणाक मंत्रीपदां मेळटली काय हें चित्र आतां 28 मार्चाक वा ते उपरांतूच स्पश्ट जातलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. सरकार कोणाचेंय आसूं, मोगो पक्ष मात सरकारान आसता. आपली विचारसरणी आनी मतां बदलून मोगो पक्ष सदांच सरकारान. 2022च्या वेंचणुकेच्या आदीं मोगो पक्ष मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचेर बेजार आसलो. मात आतां मोगो पक्ष सत्ताधारी भाजपा वांगडा सरकार स्थापन करपाच्या वाटेर आसा. मोगो पक्ष म्हणल्यार गोंयच्या खंयच्याय सरकाराक धरल्यार चापता आनी सोडल्यार धांवता अशी गत जाल्या. एका तेंपार गोंयांत भाऊसाहेब बांदोडकराच्या आनी शशिकला ताई काकोडकराच्या फुडारपणाखाला गोंयांत फकत मोगोचे सरकार आसताले.
UGDPन भरपूर यत्न केले, मात तरीकय सरकार घडोवंक पावलें ना. मात भाजपाचो गोंयांत प्रवेश जातकच मोगो इल्ली इल्ली सोंपपाक लागली. 2022 वेंचणुकेंत मोगो पक्षाचे दोनूच आमदार वेंचून आयल्यात, मात तरीकय मोगो शिवाय सरकार कशेंच घडना. 2012 मोगो पक्षा कडेन 3 आमदार आशिल्ले, सुदीन ढवळीकार, दीपक ढवळीकार आनी लव मामलेदार. तेन्ना मोगो घेवन सरकार घडयिल्ले. वेंचणूक लागीं पावता म्हणल्यार मोगो पक्षान युती करनासतना स्वता वेंचणूक लडोवपाची घोशणा केली. वेंचणुके उपरांत मोगो पक्षाचेर वेंचून आयिल्ले बाबू आजगांवकार आनी दीपक पावसकार भाजपांत गेले आनी मोगोचे विधिमंडळ गटच भाजपांत विलीन करून उडयले. हाचो परिणाम 2014 मोगो पक्षा वांगडा रावन दक्षिण गोंयची लोकसभा वेंचणूक भाजप जिखिल्ली आनी 2017 मोगो पक्षाक पयस करून भाजपाक दक्षिण गोंयच्या सिटाचेर उदक सोडचें पडलें. भाजप गोंयचे 2022च्या जैताचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीक दितात. म्हणल्यार भाजपाक मोगो 2024 कितली म्हत्वाची हें दिसून येता. ताका लागूनच पक्षांचो आमदारांचो कितलोय ट्रॅफिक जाम आसूं, मोगोक मात सदांच आरामात पार्किंग मेळटा. हे फावटी मोगोक पार्किंग मेळ्ळें. आतां हे कायमस्वरुपी पार्किंग काय वर्साच्या कोंतार हें पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मुख्यमंत्री पदाचो दावेदार कोण, प्रमोद सावंत काय विश्वजीत राणे हाची चर्चा तेंगशेक पाविल्ली आसतनाच भाजपाच्या विधिमंडळ गटाच्या बसकेन थारिल्ल्या प्रमाण दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या नावाचेर शिक्कामोर्तब जाली. म्हत्वाचें म्हणल्यार मुख्यमंत्री पदा खातीर प्रमोदाचो प्रतिस्पर्धी म्हण चर्चेंत आशिल्ल्या विश्वजितानूच प्रमोदाक मुख्यमंत्री करचो म्हण प्रस्ताव मांडलो, जाल्यार हेरांनी ताका तेंको दिलो. निमाणो भाजपाच्या डबल इंजिन एक्सप्रेसाचो प्रमोद सावंतूच ड्रायव्हर जालो. दिल्लीत गेल्लो प्रमोद सावंत आयतारा गोंयांत आयलो, मात विश्वजीत दिल्लीतूच तळ ठोकून आशिल्लो. हाचे वयल्यान मुख्यमंत्री पदा खातीर विश्वजीत लेगीत दावो करता काय कितें अशी राजकीय चर्चा सुरू जाल्ली. मात सोमारा प्रमोदाच्याच गळ्यान मुख्यमंत्री पदाची माळ पडिल्ल्याचें चित्र पळोवपाक मेळ्ळें. महत्वाचें म्हणल्यार विश्वजितानूच प्रमोद सावंताच्या नावाचो प्रस्ताव मांडला अशें विधिमंडळाच्या बसके उपरांत जाहीर जालें. हातूंतल्यान चर्चेक पूर्णविराम कशें दिवप हें भाजपाक बेस बरें कळटा हें परत एकदा स्पश्ट जालां. सबसे पहले हमारे पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा जी और हमारे होम मिनिस्टर अमित भाई शाह, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि उन्होंने फिर से एक बार हमारे स्टेट पार्टी लेजिस्लेटिव लीडर का और CM होने का मौका मुझे फिर से एक बार दिया. मेरे पार्टी स्टेट पार्टी लीडर सदानंद तानवड़े और मेरे पार्टी के सभी विधायक, इन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया है. फिर से एक बार 5 साल के लिए मुख्यमंत्री होने का मौका मुझे एक बार दिया, मेरे पे विश्वास रखा, इसीलिए मैं सबका धन्यवाद देता हूँ. काँग्रेसींतल्यान भाजपात प्रवेश करपी फुटीरवादी आमदारां मदलो विश्वजीत पयलो. मनोहर पर्रीकारानूच ताका भाजपात हाडिल्लो. जाल्यार मनोहर पर्रीकार हांच्या मरणा उपरांत भाजपाच्या पक्षश्रेश्ठीन मुख्यमंत्री पदाची सुत्रां डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेनूच सोपयली. मुख्यमंत्री जातकच प्रमोदाच्या नेतृत्वाखाला पंचायत, जिल्लो पंचायत वांगडी आणि पोटवेंचणूक भाजपान जिखली. ते भायर सेगीत 3 वेळा निवडून आयिल्ल्यान प्रमोद थेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री हांच्या लागीं पावलो. महत्वाचें म्हणल्यार नरेंद्र मोदी हांणी प्रमोदाक विधानसभा वेंचणुके पयलीं आनी वेंचणुके उपरांत दिल्लीत आपोवन व्हेल्लो. त्याच वेळार प्रमोदाचें नांव मुख्यमंत्री पदा खातीर निश्चित जाल्ल्याचें स्पश्ट जाल्लें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आयज शहीद दीस. सुटके झुजारी भगत सिंग, शिवराम राजगुरू आणि सुखदेव थापर हांकां 23 मार्चाक राष्ट्रीय शहीद दिसा निमतान पुराय देश श्रद्धांजली ओंपता. 1928 ब्रिटीश अधिकारी जॉन सॉन्ड्र्साचो खून केल्ल्या प्रकरणा खातीर ह्या तिनूय क्रांतिकार्यांक इंग्रजांनी 1931 ह्याच दिसा फाशीर चडयल्ले. देखून गोमंतक टीव्ही ह्या तिनूय सुटक्या झुजाऱ्यांक नमन आनी आर्गां ओंपता.
सरकारी नेमाप्रमाण झरीच्या उदकाचो उपेग वेवसायीक पावड्यार करूंक मेळना, पूण पणजेचे टँकर माफिया लोकांच्या हक्काचें उदक मोठमोठ्या अस्थापनांक चोरून विकूंक लागल्यात, अशें गोमंतक टीव्हीच्या नदरेक आयला. उदकाच्या चोरये विशीं हो पळयात वर्षा आश्वेकराचो खास रिपोर्ट. उदका खातीर गोंयकार तळमळटा तरी सुद्दां उदक चोरी करपाचें प्रमाण कांय कमी जायना. पणजे सारक्या राजधानीन व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांनी उदक सप्लाय जाता. टँकराचे टँकर उदक सप्लाय करतात. जशें की झरी आसात, बांयो आसात, ते बांयंचे उदक इलिगली उदक सप्लाय करता. दिसा उजवाडा जाता लोकांच्या हक्काच्या उदकाची चोरी. व्यावसायिक उपेगा खातीर चोरतात उदक. टँकर माफिया कोणाचो तेको? हे पळयात, पणजेची फामाद बोगदी वॉक निसर्गीक झट आटपाक लागल्या. पिडयेच्यो पिडयो थळावे लोक हे उदक पिवपा खातीर वापरतात. पूण आतां हेय पळयात, फामाद गायिका हेमा सरदेसाय हाच्या घरांतल्यान वणटीक बुराक मारून हे उदक चोरून व्हरपा खातीर पायपां घातल्यात. हेमा सरदेसायक हे खबर आसा काय? जे आतां जायते हॉटेलां येयल्या, मागीर काजिनो येयल्या, ताका लागून टँकर उदक काडीता पळय हे पळय घरां पळय आतां सरदेसाय फॅमिली, हेमा सरदेसाय तेंची तेंची पेरंट्स, तेंचे घरांतले पळय इलिगल हार्वेस्टिंग चल्लां. मागीर तुजे फुडें गेल्यार थिंगा युरेजी आहा, थिंगाय इलिगल हार्वेस्टिंग चल्लां. आनी बाबन नायकाच्या घरांत थिंगाय हार्वेस्टिंग इलिगल चल्लां हे एरियान, हे कॅचमेंट एरियान. आनी मागीर जे फुडें थिंगा मॉल बांदल्या आनी मॉल पळय पावसान उदक भरत आसता थिंगा, कित्याक हें झरीचें उदक. आनी आमी पळय जो लोक झरीचें उदक वापरता आमकां भरपूर त्रास पडटा, कित्याक समर टायमान वॉटर लेवल देंवता, सामकें खाली येता आनीक सुवेज उदक भितर सरता. सो इट इज अ डेंजरस सिट्युएशन आमकां, कित्याक हेल्थ पोजेस सिरियस हेल्थ थ्रेट. सो आमी मागता ऑथॉरिटी कडेन हे पळय इलिगल हार्वेस्टिंग करता की दीस इज अ पब्लीक रिसोर्स, हे कमर्शियल यूज करूंक जायना, काडून विकूंक जायना. सकाळी फुडें 6 5:30 6 चालू जाता, आमकां इतले त्रास भोगता. ट्रक येत टँकर येत आसता, डझन्स ऑफ टँकर्स आर मुवींग अप एंड डावन एवरी मॉर्निंग टील होल डे. अजून आतां थिंगा पयल्यार चालू आहा. आणि आता पळयात, पणजेचो आदलो आमदार बाबन नायकाचे हे घर. ताच्या घरांतल्यानूय पायपां व्हेल्ली दिश्टी पडटात आणि दीस रात थंय टँकर उबेच असतात. हे उदक खंय वता? कसिनोनी, 5 स्टार हॉटेलांनी की आनीक खंय? आमी आशी कुशीकच्या लोकांक विचारल्यार ते सांगतात हे उदक काडिल्ल्यान पणजेच्यो बांयो खाऱ्यो जावपाक लागल्यात. फर्स्ट प्रायोरिटी मस्ट गो टू द पब्लीक कन्झम्पशन. आनी आमकां एमएलएन सांगलें न्यू सिवेज घालता म्हणून, अजून घालूंक ना लँड सिवेज. सो सिवेज इज ओवरफ्लोईंग एवरी डे. डॉक्टर जाधववाडी रोड ओवरफ्लो जायत आहा. नितळ आणि रसायनमुक्त मेळपी ह्या आयत्या उदकाचो वापर थळावे लोक पिढ्यान पिढयो पिवपा खातीर करतात. मात आता हेच उदक चोरून टँकर माफिया स्वताची बॉल्सां भरपाक लागल्यात. दिसा उजवाडा चलपी हे टँकर माफियाचे रॅकेट राजकीय आशिर्वादान चलता काय कितें असोय दुबाव आयल्या बगर रावना. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकार. खण येरादारी आड परतून रस्त्यार देविल्ल्या मयेच्या लोकांच्या हातीक कांयच लागलें ना. प्रशासन तांचो आवाज आयकून घेवपाक तयार ना. 3 जाणांक अटक करून पुलीस संरक्षणान खण म्हालाची येरादारी चालूच दवरली. ह्या नदीक केन्नाच मयेच्यान खण म्हालाची येरादारी जावंक नाशिल्ली, पूण ई पावणेचो म्हाल म्हणून सांगून येरादारी चालू केल्ली. थळाव्या लोकांनी हे येरादारेक खर विरोध केल्लो. पंचायतीक लेगीत विश्वासात घेयनासतना खण म्हालाची येरादारी चालू केल्ली. खण म्हालाचे येरादारेक लागून मयेच्या लोकांक त्रास जावपाक लागला. रान खात्याच्या एका कायद्या प्रमाण गावातल्या 80 रस्त्यावयल्यान खण म्हालाची येरादारी करपाक फावना. पूण हो कायदो फाट्यार मारून सद्याक खण म्हालाची येरादारी चालू आशिल्ल्याचे दिसून येता. फाटल्या 15 दिसांनी जाल्यार मयेच्या लोकांनी जायते फावट खण म्हालाचे ट्रक आडायले, पूण पुलिसांक वापरून थळाव्या लोकांचो विरोध प्रशासनान मोडून काडलो. मंगळारा लेगीत हेच घडले. खण म्हालाचे येरादारी आड लोक रस्त्यार देविल्ले, पूण कांय वरां भितरच प्रशासनान पुलीस बंदोबस्तात खण म्हालाची येरादारी चालू करून 3 जाणांक ताब्यात घेतले. त्याच्या म्हाका दिसता आमदाराच्या ह्या निवेदनाची तेंच्यानी दखल न घेता आयज हो ट्रान्सपोर्ट हांगासर चालू केलो. म्हणून आमी गांवकरी हांगासर जमोन हो ट्रान्सपोर्ट हांगासर हाडिल्लो आसा. सरकारान आनी जे सरकाराचें जे प्रशासन आसा
तेंच्यांनी तेंची जी आवश्यक कागदपत्रां आसा ती जी पुर्तता केल्या जाल्यार ही आमकां दाखोवची आनी तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्ट चालू करचो. त्याच बरोबर वाहतूक मायनींग ओवरची वाहतूक सुरू करतना आमचे जे पॉल्युशन कंट्रोल डिपार्टमेंट आसा त्याचे मॉनिटरींग स्टेशन सगळे कडेन लागचे पडटा. हो कायदो आसा जे आमी फाटल्या दिसांनी तक्रार दिली ह्या पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक. तेंच्यांनी जे आमकां सांगलें तेज्या वरसून आमकां कळ्ळें की ही वाहतूक चालू जावच्या पयलीं प्रत्येक ह्या रुटाचेर काही ठिकाणी मॉनिटरींग स्टेशन लागचे पडटा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. मोगोच्या तेक्या वयल्यान भाजपा आमदारां मदीं निर्शेवणी आयल्या. सरकार स्थापनेचो दावो केल्या उपरांत निर्शेल्ल्या आमदारांची बसका जाली. रवी नायक, गोविंद गावडे, बाबूश मोन्सेरात, निलेश काब्राल ह्या बसकेन हाजीर आसले. निकाल जाहीर जालो त्याच दिसा मोगोन सरकाराक तेको जाहीर केलो. भाजपा कडेन 20 आमदार आसात. अपेक्षांचोय तेको आसा. मागीर मोगोच्या तेक्याची गरज कितें असो प्रश्न आमदारांनी केला. सरकारान दखल जावन सुदीन ढवळीकर मोगो पक्ष घटमूट करता हाचो भाजपाक फटको बसता. वेंचणुकेन मोगोन भाजपा आड वेंचणूक लढयल्ली. हाका लागून मोगो पक्षाचो तेको घेवपाक विरोध जाता. सरकार घटमूट करपाचें आसा जाल्यार सुदीन ढवळीकर हाणें मोगो पक्ष भाजपान विलीन करचो अशी सुचोवणी बाबूश मोन्सेरातान दिल्ली. ही सुचोवणी मोगो पक्षान मानूंक ना. आल्दोना मतदारसंघातल्या सर्वे क्रमांक 78 बस्तोड्या गांवांतल्या तळ्याची आल्दोनचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस आल्वारेज फरेरा हांणी पळोवणी केली. तशेंच हें तळें साफ करून ताचें सोबितीकरण करपाचो थाराव लेगीत ताणें ह्या वेळार घेतला. ह्या वेळार उदका खात्याचे अधिकारी हाजीर आसले. म्हजी मागणी लोकांक चोय आतां WRD पयशे मोडटा, सरकार पयशे मोडटा, हें आमच्यान अवॉयड करूंक जाता. कित्याक WRDन दुसरे जाग्यान पयशे घालूंक जाता फॉर गूड पर्पज. हें बेश्टें साफ करपाक मागीर गरज ना. यू गो टू अदर प्लेसीस वेर देर इज नो मच हॅबिटेशन. गूड प्युअर वॉटर आमच्यान हात घालून पिवपाक जाता तें उदक. बट हियर यू कांट इवन पुट युअर हँड. लुक एट दीस दर्ट वीच इज हियर. एंड हें कितको यूज करूं येता शेतान घाण मारता पासून हिंगा. So my request is that we should take care of our environment. Ground water पासून बरें आसतलें कित्याक this is a recharging for ground water आनी आमचे बांय पासून बांयत बरें उदक वतलें. And this is a work which is a small work which is of 20 lakhs and this pond will be cleaned. And this way we have got also, I've already spoken to the engineers, other places in Aldona constituency immediately which requires desilting, cleaning of ponds. We will take up those jobs on priority. मध्य महाराष्ट्रात चक्रीवादळाची परिस्थिती तयार जाल्ल्यान गोंयांत 23 आनी 24 मार्चाक पावस पडटलो अशी शिटकावणी पणजे वेधशाळेन दिल्या. गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामानात जाल्ल्या बदलाक लागून दर्या खवदळिल्लो आसतलो. त्या खातीर ह्या काळांत राबणकारांनी नुस्तेमारी खातीर दर्यान वयचें न्ही अशें वेधशाळेन कळीत केलां. इतल्या मजगती फाटल्या 5 दिसां सावन गोंयांत दमट वातावरण अणभवपाक मेळटा. गोंयच्या कांय वाठारांनी पावस शिडशिडला जाल्यार फुडल्या 24 वरां भितर हेर कांय वाठारांत पावस पडपाची शक्यताय पणजे वेधशाळेन व्यक्त केल्या. जांबावलेच्या फामाद शिशिरोत्सवाची सुरवात 23 मार्चा सावन जातली. 23 ते 30 मार्च मेरेन वेगवेगळ्या कार्यावळींचे आयोजन भाविकांनी जांबावले केला.
दामबाब जितलो जामावलेकारांक लागता तितलोच ताच्या चड लागचो तो मडगांवकारांक. दामबाबाची मूर्त मूळ मठग्राम म्हळ्यार आतांच्या मडगांवांतल्या एका देवळान आसली. 1567 ह्या वर्सा शाश्टी तालुक्यान पोर्तुगेजांनी सुरू केल्ल्या बाटाबाटी आनी देवळां मोडपाच्या कामाक लागून मडगांवच्या लोकांनी स्थानीक देवतांक म्हळ्यार श्री रामनाथ, दामोदर, लक्ष्मीनारायण, चामुंडेश्वरी, महाकाली, महेश अश्यो सगळ्यांच्यो मुर्त्यो जामावले हाडल्यो. रिवोणाच्या थळाव्यांच्या मजतीन महाजनांनी देवळां बांदलीं. देखून मडगांवकारांची दामबाबाचेर मातशी चडूच श्रद्धा आसा अशें म्हणल्यार अतिताय जावपाना. आतां मठग्रामस्थ हिंदू सभेक आज अदमास 110 वर्सां जालीं आनी ही 110 वर्सां हो दामबाबालो जामावलेचो शिगमो मठग्रामस्थ हिंदू सभा साजरो करता. मोहित केणी हांच्या घरा आमी नाल्ल दवरून ताजी पुजा जातली. आमचो हरदास बिरदास थंय हरदासपण करतलो. एट द सेम टायम जामावले आमचे हळडुणे आसतले. तें जालें की मागीर परांच्या दिसा आमी 5 वरांचेर विठ्ठलवाडीन महेश नायकाल विठ्ठलवाडीन आमी थंय एकठांय जातात. थंयच्यान बँड घेवन आमी हरदासाल्या घरा वतात. ती विक्रमबाब रायतुरकाराल्या घरा वतात. थंय ताका घेवन आमी केणयाल्या घरा कडेन वतात. थंय आमची पुजा जाता, आरती जाता आनी मागीर मोठ्या दबाज्यान हजारो लोक घेवन गाडयो घेवन आमी जामावले पावतात. जामावले पावता म्हळ्यार आमकां एक 8 सुमार जाता. थंय आमी दामबाबाक स्थायीक करतात, पुजा करतात. मागीर दामबाब साज्यार येता आनी साज्या वयल्यान आमचें सीता स्वयंवर हें नाटक जाता. आनी दुसरे दिसा 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख म्हणजे शुक्रार, शेनवार, आयतार तरेतरेची नाटकां आनी कल्चरल प्रोग्राम्स थंय जाता आनी देवकृत्याय जाता. आतां 28 तारीख म्हणजे सोमारा हो आमकां कल्चरल हातून पळयलो, रिलिजियस हातून पळयलो म्हणजे एक व्हेरी इम्पॉर्टंट दीस. पयलीं म्हळ्यार आमचे हांगा कितलेशेच प्रोग्राम जाता. तातूंत 1-2 सांगतलो म्हळ्यार एक फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन जाता, एक दुसरें जाता तें डान्स कॉम्पिटिशन जाता. मागीर सगळे रावतात ते एक ऑर्केस्ट्राक, जंय आमी कोल्हापूरचे आनी बॉम्बेचे ऑर्केस्ट्रा हाडटात. लावणी तांकां लोकांक आतां खूब आवडटा म्हणजे लावणीचो प्रोग्राम आसता. आनी तें जातकच 3 सुमार आमचें आनी एक नाटक आसता. तें नाटक 5:30 पर्यंत उरता. त्या दिसा कोण न्हिदनात, सगळे जागे रावतात मडगांवकार. म्हणजे 5:30 जशी जाली की मागीर दामबाबाल्या देवळांतल्यान मुर्ती पालकेन घालून थंयच्यान आमी रामनाथाच्या देवळा कडेन हाडून दामबाबाक थंय स्थायीक करतात. तें जशें जालें की आमचो सोमारचो दीस सोंपता आनी मंगळारचो सकाळ पर्यंत आमगेले कामां सोंपतात. मागीर मुख्य दीस दामबाबालो गुलाल. तो गुलाल आमी एक्चुली 3:30 वरांचेर एक्चुली आमची कमिटी गुलाल घालपाक वतात. ती 3:30 गुलाल घालतात. तो 5:30 पर्यंत गुलाल लोक खेळटात. कितले हजारांनी न्ही लाखांनी लोक थंय पावतात. पूण दामबाबा दयेन अजून पासून सगळे गुलाल कितें जाले ते बरे भशेन साजरो केल्लो गेल्लो आसा. गोंय आनी कर्नाटकाच्या शिमेवयल्या भागान आशिल्ल्या कणकुंबी वाठारांत शिगम्याच्या वेळार घोडेमोडणी जाता. घोडेमोडणी गोंयांतल्या सत्तरी, दिवचल, पेडण्यां आनी दारबांदोड्या म्हालांत जाता. महाराष्ट्रांतल्या दोडामार्ग आनी कर्नाटकांतल्या खानापूर वाठारांत शिगम्याच्या वेळार तो सादर करतात. रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळारा फातर्प्या कुंकळे एका बिबट्याक वाटायलो. एका खाजगी जाग्यांतल्यान हो बिबटो वाटयलो. उपरानापाल प्रेमकुमार आनी सहाय्यक रानापाल ज्ञानेश्वर कुडकाळकर हाणें ही पुराय कारवाय केली. वाटयल्ली मादा बिबटे रानान अधिकाऱ्यांनी सुरक्षीत रानान सोडले.
तर सकाळचें हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव प्रणिता रेडकर तुमचो निरोप घेता. फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.